मिसाची सुरवातेक आमी गायन घेवया. A18 पेज 9. आमी सगळीं उबी रावन याज्ञिकाक येवकार दिवया. मिसाची पेट पेटूंक याज्ञिक येता गीत म्हणून ताका येवकार दिवया. कालवारी पेटून प्रवेश करता एक मोनान मिसांत वांटो घेवया. मिसाची पेट पेटूंक याज्ञिक येता गीत म्हणून ताका येवकार दिवया. कालवारी पेटून प्रवेश करता एक मोनान मिसांत वांटो घेवया. तुमकां सगल्यांक दी बरो दीस आवडीत. आयचे मीस आमी भेटयता शुबर्ट आनीक टिना डिकुना हांचे पसत देवान तांचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालो म्हूण तांचे पसत मागतना हेर सगळी आमची मागणी दुनियाच्या हातान घालूं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळीं आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणू आंकवार मारिया पवित्र सभेची माता आवय म्हूण आयज आमी पाचारतना तिच्या पुता जेजू आमच्या सरवंडराच्या आख्या कोश्टी जिविताचेर ताच्या पुनर्जीवनपणाचेर ताच्या पवित्र आत्म्याचेर आमी लक्ष घालता. आनी कशें ह्यो सोडवणीचो वावर दुनियांचो आमी भोगतना माय मारी सांगाताक जिवन आमी खुशाल आसची असलीं सपनां घेवन आमी धांवतना जायते फावटी ह्या सरवंडरा आमचे जेजूसून ताच्या मासा रक्तासून आमी पयस गेल्या आनी ताका नाकारला. देखून असल्यान सबार पातकांची दूख धरून कालतिकायेन देवा लागीं बोगसुने मागीर. हांव पातकी सूर पुतवेदार देव आनी तुमकां बाबा भयणीन म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पसून बेगीन सदांच सांकवार म्हूण सगल्यांक देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पुदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत क्रिस्ता काकलूत क्रिस्ता काकलूत सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत. प्रार्थया आमच्यो गरजो आमची मागणी दुनियेच्या हातान धरी. माय मारी विनोनीन आमच्या सरवंडरा सोमिया सांगाता बागेंत आंतोनीचे मजतीन आमची खालती मागणी बापाच्या हातांत बारी. आमचे कोस दूख उस्के कोती आमचो संवसार आमची भुरगीं बाळां सगळें देवाक ओपून दिवया.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें भाग्यवंत मारयेचें आंकवारपण फळादीक करूंक मनशा कुळाक सासण्याच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिजे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोसनार आमचे मदें आयलो. तर तिचे माये मोगाची विनोनीन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता जो खरो देव पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता रासवूर चलयता सासणांच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरांत थावन शीस जेरुसाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसाल्याक लागीं उरता. शारान भितर सरतच ते रावताले त्या उचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोम्यो, माथ्यो, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवंत शिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारिया आनी ताच्या भयणी बराबर तशेंच एरा ओस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. गायनाचो अंक W16 पेज 272. आपली भक्ती करतोल्याकार आमचो देव बिनकेन कागलू दोया दाखयता. आपलो बोलिस्ता तुबारून सर्वीस पोर कालसान मोनान करतो तोल्यान दावडायता. ओजो ओत्मो सर्वीस पोराक वाकणटा. मोशा तारका देवा सोवे मुरगोटा. Oso otmo sorves porra wakanta. Osha tarka deva sove murgota. Udvidaran sodra voile shutita. Nanvidan tomai mogan voikata. Ukelo lemda dusurda deani. Crestan zalar cali corun portita. Ubras dorun apia doiar bogaco. Israela kapia sakrak palgita. Abraham ankarina chatu puta. Ille utor visvashi Deus amalta. Ozot mosorvis porak wakanta. Osha tarka deva sove murgota. Ozot mosorvis porak wakanta.
मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोट्टा Moima Bapa Kani Puta Anatmya Adiyata Ani Soda Sodaka Moima Bapa Kani Puta Anatmya Adiyata Ani Soda Sodaka Moso Otmo Service Porat Makanta Mocha deva sove murgota Moso Otmo service porak vakanta Mocha tarka deva sove murgota सगळी उभी राहूया. Sui service porak Sui service porak Sui 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 service porak Sui service porak Sui 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 Utor mocha devace Moja Devache San kusundo Zondo Vorta Orpon mocha jivace Moja Jivache Bhaktinu bata Papa Sui service porak Sui service porak Sui 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 service porak Sui service porak Sui 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 सर्विस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमी. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमची सोडवणीच्या इतिहासाचेर जेजूच्या मासा रक्ताचेर केरीत भशेन आमी लक्ष घालता तेन्ना ही एक धाकटीशी खबर मेक्सिको वाठारांतली. मिसाचें बलिदान चलतालें आनीक एक माद्र भयण खंय कुमन्यांव वांडटाली आनी तिणें पळयलें एका कुमन्यावांत रगत भायर सरता तें. तिणें याज्ञिकाक दाखयलें. याज्ञिकान सिबोरामान घालून तेबेकनालांत भितर बंद करून दवरलें सुमार 4 वर्सां. आनी उपरांत जेन्ना ताची चवकशी जाली, टेस्ट करून पळयल्ली, तेन्ना तें रगत जिवें आसलें. तें रगत जेजूचें आसलें. थंयसर व्हायट ब्लड सेल्स आसले आनी ताचे वरवीं तावें जातालें. जाचें हें रगत ताणें खूब कोश्ट त्रास हळवळे भोगून मरण सोंसलां. ह्या रक्ता विशीं, ह्या रक्तांतल्यान तें तावें जाता. मोगाळ बाबा भयणांनो, हें जेजूचें काम एका क्रुसार आमचे सोडवणे पासत आपलें रगत कोश्टां त्रासांनी मार फार मिणमिण्यांनी व्हांवयल्लें रगत. आनी हाची गोवायकी आयज आमचो कातोलीक धर्मूच न्हय, दुसऱ्या धर्माचे लोक पासून दितात
ताकी खरेंच तें जिवे रगत जें व्हांवलें एका कुरसार्थान आयज एका कुमन्यावान देखून हो जेजू आमकां मिसा बलिदानांत सदांच मेळटा देखून ह्या देवाचेर आमचो सगलो विस्वास धरून आमी जिवंक फावो हो सरवंडार देवा बापान आमकां बासायलो कित्याक आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान पळयता आदामान वरवीं एक पाथोक भितर सरलें आनी अशी एक दुस्मानकाय उपरासची आनी मनशाची सुडवण जावची म्हूण देवान थारायलें देखून देवूच म्हणटा आय विल मेक यू एनिमीज यू एंड द वुमन माय मारे मदें आनी सैताना मदें एक व्हड दुस्मानकाय उपरासतली कित्याक माय मारिया पवित्र सभेची माता तिका जाय आख्खे पवित्र सभेची राखण जाल्ली देखून एक व्हड दुस्मानकाय सैताना मदें आनी माय मारे मदें उपरासतली ही विल क्रश युअर हेड एंड यू विल स्ट्रायक एट हीज हील दुसरें देव सांगून दिता हे माय मारीक जल्मतलो तो पूत आमचो समी जेजू क्रिस्त ताचो नाश करतलो आनी हो नाश एका खुर्सार भक्ता कोश्टां त्रासांनी वळवळ्यांनी मरण बगून ताकी आमकां सडवण मेळची म्हणून देखून मोगाळ बाबा भयणांनो ह्या क्रिस्ताचेर आमचो पुराय विस्वास आमचो दवरचो आसा ही घडलेली 2000 आदली गोट न्हय ही गोत आतां आमच्या मदें घडटा हाका गोवायकी दोतोर सायंटिफीक मायंड आसलेले आनी सगळे शिकणार दितात की जेजू खरेंच आमचे मदें जिवो आसा आपले जिवे रगत घेवन आसा देखून ह्या दुनयाचेर बारीकसाणेन आमी नदर मारूंक फावो आयचे जुवांवाचें शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार दवरलें जाल्यार ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आपली कार्य आपलो वावर ह्या संवसारान करतना आयचें शुभ वर्तमान म्हणटलें ताच्या सांगाताक कांय वस्तुऱ्यो आसल्यो वस्तुरी ताचे भयणीची काजन जायन वस्तुरी जाचे वेले 7 देंवसार काडलेले जायन वस्तुरी भायर आयलेली जायन वो समाजान मान आसलेली जायन ही वस्तुऱ्यांचो जेजूक सांगात आसाच देखून पवित्र सभा म्हणटात ती फक्त दादल्यांची अशें न्हय जे आदल्या काळार घडत आयली आनी बायलांक पयसायली वो ह्या काळार बायलांक इली सुबेज सुवात आसा देखून ही पवित्र सभा सोडवणेचो वावर फक्त बायलांचो अशेंय न्हय ही पवित्र सभा सोमेस्तांची जाची माता माय मारिया देखून माय मारयेचें जिवीत ह्या सोडवणेच्या वावरान लागशिल्ल्यान गुंतलेलें आसा देखून हे आवयक पवित्र सभेची माता म्हूण पाचारले आनी हे पवित्र सभेक आमच्या सोम्या जेजूची गोरकान म्हूण उचारलेली आसा देखून माय मारिया पवित्र सभेची माता आवय ती ताची धूव जेजू तिका जल्म दिला तो तिचो पूत देखून पूत आपले भयणी लागीं काजार जालो असो ताचो अर्थ असोय ताचो अर्थ जावंक जायना सैमीक नदरेन पूण देवीक नदरेन जावंक जाता कित्याक हो इश्टागतीचो हो लग्नीक संबंद संवसारा भाशेन न्हय हो संबंद मोगाचो संबंद हो संबंद तोखता तसलो संबंद जाचे मस्तक काशा दोनी देवूच आनीक त्या पवित्र सभेची माता म्हणटात ती माय मारियाय बीन ते पवित्र सभेची वांगडी आनीक तो हांव आनीक तूं देखून जेजू हो सरवंडार म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं लग्न जाला एक मोगाचें संबंद नातें ताणें जोडलां दाखोवंक एक पवित्र सभा जाचो मुखेली हांवेंच ती घडल्या आनी हांवूच ती विस्तारतां आनी तिची वाड करतां तिची राखण करतां आनी ते पवित्र सभे पासत हांव म्हजें जिवें रगत वारोयत आसां ताकी सगल्यांक ही सोडवण संवसाराच्या कोडश्या पासून पावची हें मिसा बलिदांतल्यान घडून येता वो जेजू एका कुरसार मेला आपलें संवसारी जिवीत पयन तांकतना एक किरमीदोर कसो कित्याक तसलें मरण एका किरमीदोराक फावो आसलें वायट नश्ट्याक फावो आसलें जेजूक तसलें मरण दिवन
जेजू एक किरमिदोर वायट नोश्टो सगळें खोटेपण आसलेलो करून एक कुरीस ताच्या माथ्यार उबारलेलो आसा जेन्ना ताणें कांयच वायट करूंक ना. हे माय मारीन कशें सोंसलें जायन, ज्या पुतान केन्नाच पातक करूंक ना, ज्या पुताचो कसलोच गुन्यांव ना, जो म्हज्या बाराबर मोगान सोंसणिकायेन वाडोवन ल्हानविकायेन चडत गेला, त्या म्हज्या पुताक खुर्साचें मरण कित्याक? आनी आतांचे दोतोर सांगून ताच्या रक्ताची चवकशी करून वो खुर्सार मेला तो उमखळून मेला, बेश्टो मरूंक ना, त्रासांनी कश्टांनी रडून मेला, ताचें रगतूच दाखयता. देखून मोगाळ बाबा भयणांनो, हे जेजून सगळे कश्ट भोगले एका सैतानाक आपल्या पांया तळाक मुसलूंक. माय मारयेन आपल्या पुताचें दूख सोंसलें एका सैतानाचो नाश करूंक आनी आमकां सुटका फावो करूंक. देखून एका खुर्सार जेजू म्हणटा, म्हाका तान लागल्या, सगळें सोंपादलें, प्राण सोडलो. ताचो हेतू इतलोच आसलो, म्हाका कितलेय कश्ट पडूं, म्हाका मिणमिण्यांचें हळहळ्यांचें मरण खुर्सार भोगूंक पडूं, म्हजें मिसांव जें बापान दिल्लें सैतानाचो नाश करूंक तें सोंपादलें, तें हांवें केलें, तें हांवें शांती पावयली. देखून मोगाळ बाबा भयणांनो, हो जेजू आमकां एक कार्य दिता ह्या संवसारांत. आमी कितले कश्ट काडटा आमच्या भुरग्यांपणा पासत, आमचे फामिली पासत, कितले त्रास आमचे रगत वारुयता, कितली आमची झेमपिडार जाता, कितले आमचे सॅक्रिफीस, हाचेर आमचें मन आसूंक फावना. आमचें मन देवा बापाचें काम हांवें शांती पावयलां वो ना म्हज्या कुटुंबान. जेजूचें मन हळहळ्यांचेर नासलें, जेजूचें मन आपणे बापाचो वावर शांती पावयला हो सोडवणेचो वो ना. देखून हे सोडवणेचेर आमी आमचें लक्ष घालचें आसा. ह्या जेजूचे खुर्सार पांय मोडले ना, कित्याक तो मेलो म्हणून ताका सोडला, आनी दोनी सायडीन आसलेल्यांचे पांये मोडले. ते पांये मोडूंक ना म्हणटात तें बेश्टें न्हय. पवित्र पुस्तकान बरयलोले ते भाशेन ताजें एक पूण आड मोडचें ना. ही राखण दोनयांची, देवा बापाची. म्हज्या पुताक कितलेय वळवळेत पडूं, म्हज्या पुताचो नाश जावचो ना. ही गोंडीती ताजें एक पूण हाड मोडचें ना. ते व्हरतान देव बाप आपल्या पुता सांगाताक सदांच आसलो, आनी हो देव आमच्या सांगाताक सदांच आसा. आमचें एक पूण हाड मोडचें ना. म्हणल्यार देव आमची राखण करतलो हे व्हरतान तो दोनी देव आमकां पाठयता. थंयसर त्या खुर्साची आमी पळयता जेजूची कूस विडली, उदक आनीक रगत व्हांवलें. हें उदक रगत आमचे सोडवणे पासत व्हांवलां, ताकी आमकां सगल्यांक स्वर्ग देवान दिवचो म्हूण. आनीक तेंच शुभ वर्तमान फुडें म्हणटलें, जाणें हें पळयलां ताणेंच ही गवायकी दिल्या की हो खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो. जाणें तें रगत पळयलां आनी टेस्ट केलां, ते दोतोर खूद गवायकी दितात, खरेपणी हो हळहळ्यांचें मरण मेल्लो आमचो देव. मोगाळ बाबा भयणांनो, जेजूच्या सोडवणेचेर आमी लक्ष घालता तेन्ना, ताच्या मासा रगतान आमी वाडचें म्हूण आमी यत्न करता तेन्ना आमी ह्या देवाक गवायकी दिवंक जाय. जाका हांव शेवतां तो म्हजो जिवो देव, ह्या देवा भायर आनीक देव ना. देखून ही गवायकेन आमी जिवोवचें आसा. देखून 3 चिंतनां आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. पयले सुवातेर सोडवणेच्या वावरांत माय मारिया पवित्र सभेची माता लागशिल्ल्यान तिणें वावर केला. आमी लागशिल्ल्यान वावर करुया. कोण कितें कोत्ता तें करूं, आमकां कित्याक पडलां, गेलो मिसाक बसलो येयलो, म्हज्या घरांत बरो जेवलो खावलो बसलो, तशें जावंक जायना. लागशिल्ल्यान पवित्र सभेंत आमचो इनवॉल्वमेंट आसूंकूच जाय. माय मारी सांगता, कित्याक माय मारीन लागशिल्ल्यान वावर करून ती को रिडीमर जाल्या. सुरवंडारा बरोबर तिणें वावर केला. आमच्या सुरवंडारा बरोबर लागशिल्ल्यान वावर करी. दुसरे सुवातेर हें जेजून जें रगत वारयलां, हळहळ्याचें मरण भोगलां, तें म्हजें आनी तुजें पासत. आमी खंय तरी पवित्र सभे पासत, दुसऱ्यांचे सोडवेण पासत आमचें इल्लें रगत वारूंक फाटीं सरचें न्हय. आनी तिसरे सुवातेर ज्या मिसांत जेजू येता, जाका आमी शेवता, तो जिवो देव म्हूण परगटूंक, ताची गवायकी दिवंक आमी केन्नाच हांकडेचें न्हय.
उबी रावया. जेजून आमची सोडवण केल्या ह्या आमच्या सोडवणदाराचेर सगलो आमचो विस्वास करून कांय आमची मागणी आमी दोनयाच्या हातांत दवरी. मिसा बलिदान आमचे सोडवणेचो गोठ हाचेर करता तर सगळ्या याज्ञिकांनी मिसाचे बेटी वरवीं जेजूचे सोडवणेच्या गुटाचो सगळ्यांक स्पश्टपणी समजोनी दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजान चलतले वायट नोपयत करून आनी दर एका नागरिकाचे होक राखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मिसाच्या बलिदानांत आनी दर दिसा वांटो घेवन जेजून घडलोल्या संस्काराच्या बोलान आनी एकामेकाच्या एकवटान आमी जिवंक बापाचो आदार मागुया. आयच्या त्रेसनाचो पयलो दीस भेटयलोल्या लुसियानो आनी रिता कुटिनो हांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान सुबा आशिर्वाद घालूंक बापा लागीं मागुया. भू दयाळ बापा आमचे भयणी वरवीं कांय आमची मागणी आमी तुज्या हातांत घातल्यान मागलोलें सगलें आमकां फावो कर. तुजो सोडवणेचो फोड आमकां समेस्तांक लाबू दी. हें मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. दाना तयारे वेळार आमी गायन घेवया. C20 पेज 36. म्हज्या बाबा भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपुतविदार देवा बापाक मानता तसलें जामून म्हाका. देवा आमच्या सोरपुतविदार बापा बरें तें सगळें
तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवंत देवा मातेची पवित्र सभेची आवयची आमी संतोश बरी समोरमणी समोरमतांव तेन्ना तिजे विणोने तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां बरी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपुद्वेदार सासणाचे देवा सुरकाळी सुरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो फायद्याचो पवित्र सभेचे आवयक निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकुयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी ताजे उद्देशी देवदूत सर्गीचो सगलो दोलबार तोर महिमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशयेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पसत समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबारताचो गोड परगटुया Gesù ci fonzala, Gesù novia e tolo. Gesù melo, Gesù ci fonzala, Gesù novia e tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उडो सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड रगत जेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोनदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुदवेदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमचो जेजू आमचो सुरवंडार ताणें आमची सोडवण कोश्टांतल्यान केल्या. खूब त्रास अळवळ्यांचें मरण बघून देखून ह्या मरणाचो फळ आमी दिवंक ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां कृपा बळ शक्ती मागय. आमचे बापा सर्गींचे तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्ट गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षयता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्ल्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांत न्ही आमकां न्ही. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखां आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटूय आनी सुर्व आकांतांतली वाटाय. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ जोची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुमयेची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. वो आमचो जिवो देव तोच आमचो सरवंडार कोश्टांचें मरण मरून आनी देवान आपणाक केन्नाच साणून ना म्हूण पुनर्जीवन जावन एक आत्मो आमकां वासयता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयता सगलीं सुभागी. सोविया हे म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुजे कुसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेताना आमी गायन घेवया D10 पेज 52.
मोगान काळजां जोडटा एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां जोडटा एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगो एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगो एकूच पेवण आमच्यान आमकां जेजू वांटा आपले रोगो एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां जोडटा एकूच पिवण सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजां जोडटा प्रार्थना सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा बागयोंत सदांच सांकवार मरीक पवित्र सभेचे मातेक तुझ्या पुताची आवय आनीक आमची आवय पाचारूंक आनीक ह्या तिच्या व्हडा दिसाक तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणांत संतोषान आमी वांटो घेतला हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं सूर पुदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूची सोडवण बगून कुशाल जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा भाग्यवंत आंतोनीची विनोणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनोवणेन
देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंतांतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोरमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंते बरीत काळीज तुका उगटें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. भाग्यवंतांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओर चोरेंच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोतवेदार मोजोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनंती कर. भाग्यवंतांतून आमचे पासत विनोती कर. प्रार्थुया. बापा, भाग्यवंतांतून धर्म पुरगोटणेचो व्हडलो प्रसंगदार जावंक तुवें विंचलोय. हे आमचे फिरगोजेचो तो आस्कारी, ताचे उद्देशी आमच्यो गरजो आयकून घे आनी सोडवणीचो गूट आमच्या जिवितांत जेवंक आमकां ताचे विनवणेन आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
सूख नासलेले चिरमान सुगेंची येलो ताची कुडीन फुगो वेराक येवपाचो श्रेष्ठ आत्मोदाचो ताच्या उस्पुन्याचा भरपर पोरचीच्यो कुडी बोली वेदातूय पडलेल्यो पीडा रोगाच्या सुती गलासलेल्यो नव्यान गोड जाल्यो ही सोबाहांगासून कुर्ता गायोना ताच्या मनान सोयताचे ताणें सोडला ताच्या बागीवोन वागड्यान मेळोवंक आमकां वीर तांबोन आसतना साला मोतीन पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आसा ताका सोदेर बसलोलो पोरजोलांदाक तो संसार चलयता तो एक जावनूय एकलो आमेन. Santa Toni, o सूर्याच्या भोगता Portugalचो तूं ओनोत व्हरता तुज्या क्रोधान